नॅशनल फायर सर्व्हिस डे निमतान बरी कामगिरी केल्ल्या फायरमॅनांचो भोवमान जालो। मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार फायर रिस्क अलावन्साची मागणी पुराय करपाचें उतर दिलां। घरांनी इंडस्ट्रीनी फायर सेफ्टी प्रिकॉशन घेवचे म्हण उलो। हांव एक सांगता की तांकां फायर रिस्क अलावन्स जो दिवपाचो उरला तो आमी ह्या फायनान्शियल इयरांत फायर रिस्क अलावन्स हो दिवपाचें कन्सिडरूय करतले, कारण खुबशे फावटी तांची डिमांड आशिल्ली की फायर रिस्क अलावन्स हो फायर फायटरांक दिवपाक जाय, तोय दिवपाचें आमी ह्या फायनान्शियल इयरांतल्यान ठरयलां। इंडस्ट्रियल सेफ्टी आनी पब्लीक सेफ्टी घेतलेली खातीर घेवपी अशा पद्दतीची प्रिकॉशन्स आसता। म्हणजे सगळ्या गोंयच्या जनतेक आनी गोंयांतल्या इंडस्ट्रियलिस्टांक आव्हान आसा की इन फ्युचर अशा पद्दतीचो इन्सिडन्स जावचो न्ही, म्हणून आमी पयलींच प्रिकॉशन्स घेवप ही काळाची गरज आसा। आमी आतां पर्यंत जवळपास 350 आपदा मित्र आनी आपदा सखी हांकां ट्रेनिंग दिवन गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागात जेन्ना जेन्ना आमकां डिजास्टरांत गरज लागता तेन्ना हे आपदा मित्र आनी आपदा सखी हे त्या जाग्याचेर आमच्या कामा मदीं इन्वॉल्व जातात आनी आमकांय मदत करीत आसा। म्हणून अशा पद्दतीचे हे व्हॉलंटियर्स सदोदीत डिजास्टराच्या वेळार आमच्या कामात येतात। आमी पळयता की गोंयांत केन्नाय अशा व्हडलो डिजास्टर जर आयलो, सायक्लोन आयलो आसत जाल्यार गोंय हे पयले राज्य आसतलें की तेंच्यांनी 11 जाग्याचेर इट इज एन मल्टीपर्पज सायक्लोन शेल्टर्स उबी करून दवरलेली आसा। फायर सेफ्टी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी इट इन द गव्हर्नमेंट, बी इट इन द इंडस्ट्रीज or individuals. To promote fire safety, our department runs several awareness programs. In the year 2024-25, our department responded to 9,773 calls, saving 403 human lives and 815 animal lives and protecting property worth of rupees 44 crores. Through the timely action. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी।